Then we have also expressed how certain clauses were becoming very draconic and how they were not working into the system of the constitution, and also how it overrides the IDC Act. So all nitty-gritty is also what will be the investment because the 5 crores असे काढले नाही. ताजे खातीर आमी जे कितें उलयल्या तें has been in defense of the constitution, to preserve democracy and to see that there is no more further unplanned development of the state. जे unplanned development चलता आनी फुडें इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान आनी तुमची इबाड जावची न्ही हे आमी ह्या डायरेक्शनान उरल्या. ही जी अमेंडमेंट आहे तितून घुसपोन अशें दिसता की हुंय काय पंचायताचे जे पावर्स आहे लायटीचे उदकाचे सिवेजाचे हे देखून पावर्स आहे आर बीन गिवन टू दीस IPB बोर्ड. आणि IPB बोर्ड म्हणजे कितें सद्या एक IPB एरिया म्हाका केलो न्हू तांकां एक एरिया दिलो. बिसायड्स दीस एरिया म्हणजे पंचायतान विलेजांनी आमगे जे पंचायता कडेन कसलो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार पंचायता रायट आहा ताका NOC दिवपा जाय दिवपा नाका दॅट पंचायत बॉडी डिसायड्स. आनी तेजे टॅक्सीस जे आहेत बट जोरी तरी पंचायत दिना मुटा वो हें सारकें ना मुटा ह्या गांवचो लोक ग्रामसभा नाक मुटा ही IPB मुटा तुज्यान आपची बरी येवपा जाता आनी आम हो पास करतले. गिव्स देम द पावर टू डायरेक्ट दी पंचायट्स. मिनिस्टरांनी क्लॅरिफिकेशन दिलें ही फर्स्ट मिटींग आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांनी आपआपल्यो कितें एक वरी आसा ती सगळ्यो घाल्ल्यो आसा. अपील पिरियड आसचो की ना बाकीचे सगळे कोणाक लँड अलॉट जावप कशें जावप सगळे कोणाच्यो पावर्स कशे दिवप पंचायतीच्यो पावर्स नाजाल्यार तांचो रेवेन्यू आसा तो कसो तांकां परत पावप हे सगळे आमी आपआपले एक सजेशन्स दिल्या. ताजेर एक परत एकदां रिव्यू मिटींग जातली आनी जे एमेंडमेंट्स तांणी मूव केले ताजेर डिसिजन घेतलें.